आमी प्रिजनाचेर आतां आयजी प्रिजन म्हणून IGP घातला. सो IGP घातल्याक प्रिजनांत खूब मोठे बदल आमकां दिसपाक लागलेले आसा आनी तितूर आजुनूय बी चेंजीस आमी प्रिजनान हाडटले सो दॅट तें सगळें स्ट्रिमलायन जालां. खंयसरूच आजकाल डान्स बार चलना. कोणी जर चलता आसत जाल्यार आपूण कायदो हातान घेवचो न्ही, तांच्यांनी आमच्या पुलिशेक इन्फॉर्म करचें. पुलीस तेंच्या बरोबर येवन पळोवपा खातीर तयार आसा. ती म्हाजी सगळ्यांक म्हणजे कोस्टल बेल्टांत पुराय सगळ्यांक शिटकावणी आसा की तेंच्यांनी पुलिशेक इन्फॉर्म करचें. तेंच्यांनी अननेसेसरी आपूण ट्युरिस्टांक प्रॉब्लेम करचो न्ही किंवा स्वताहून खंयसरूच कायदो हातान घेवचो न्ही. ड्रग्स सीज करपाचें काम फाटल्या वर्साच्या पेक्षा अंदू चड मोठ्या प्रमाणांत जें आसा हाचें काम जाल्लें आसा. बाकीची पुलीस भरती करपाचें तें काम खूब मोठ्या प्रमाणांत सुरवात केला. थोड्या दिसाच्या भितर आमी नवीन आनीक होमगार्डच्या धर्तीचेर ट्युरिस्ट गार्ड इंट्रोड्यूस करता सो दॅट होमगार्ड जशें बाकी सगळी कडेन काम करता, ट्युरिस्ट गार्ड आमचे ट्युरिस्ट बेल्टांत काम करता आसतना आमकां पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन पुलीस डिपार्टमेंटाक ते तितूर करून मदत जातली. आनीक पुलीस फोर्स आमी ट्युरिस्ट गार्ड म्हणून सेम होमगार्डच्या धर्तीचेर थोड्या दिसांनी घेवपाचें आसा. गोवा ही एकमेव स्टेट जांच्यांनी आपलें डिटेन्शन सेंटर सुरवात केलां आनी डिपोर्ट करपाच्या बाबतींत पुराय देशांत गोवा 1 नंबरचेर आसा. बाकी खंयच्याच स्टेटींतल्यान इतल्या मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे ओन्ली दुसरें डिटेन्शन सेंटर आय थिंक इन दिल्ली आसा. गोवा आनी दिल्ली, बट डिपोर्ट करपाच्या बाबतींत गोवा हे 1 नंबराचेर आसा. आमी सनबर्नच्या थंयसर आमचो एंटी नार्कोटीक सेल फूल फ्लेज रित्या काम करता. जुवारी पुलाचे खंय रोखडेच उक्तावण. केंद्रीय हायवे मंत्री गडकरी येतलो म्हण मुख्यमंत्री उलयला. जुवारीचो ब्रीज जाता तितके बेगीन ओपन करतले. ओके, आमचे रोड्स एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब नितीन गडकरीजी त्या कार्यक्रमाक येवपाचे आसा आनी 1-2 दिसां भितर आमी अनाउन्समेंटूय करून ओपनूय करतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.